शुद्ध तृतीया यांचा तो सुरू असता. पहिल्या दिसा कालो असता, दशावतारी कालो. त्या दिसा पालखी, अनंताची पालखी अनंताच्या देवळांतल्यान भायर सरता आनी श्री शांतादुर्गेक येता. थंयच्यान सातेरवाड शांतादुर्गा आसा थंय वता. थंयच्यान नारायण देव वता. वतना वाटेर प्रत्येकाच्यो लोकांच्यो तितल्यो भेटी स्विकारता. त्यानंतर नारायण देवळांतल्यान परत येता. तशीच वाटेर प्रत्येकाची ओवाळणी आसा त्यो स्विकारल्यो येता. हो तांचो पयलो काल्याचो दीस. त्यानंतर पालखी ताका भितर पावल्या नंतर मागीर दशावतारी कालो जाता. दशावतारी कालो हो आमचो वेरेचो सामको पयलीं पासूनच्यान जो फामाद कालो. हांगासरल्यानूच मागीर बाकीचे शिकून घरती कडेन दशावतारी कालो हो कालो हांगा. कितल्यो राती आसता ह्यो कालो धरून पूर्ण 7 राती आसता. तशें म्हटल्यार 8वी रात. 8वी रात ही दसमीची आसता आनी त्या 8 दसमीक काल्याची समारोप जाता. दुसरी रात म्हणटा ती सांगडाची रात आसा. त्या दिसा देवाक नौकेन बसून तळयेन भोवताडे मारले वयता. तिसरे दिसा लालकी आसता. त्या दिसा गरुडासनान बसता. चवथी दीस हो विजयरथ. पयलीं 4च राती आशिल्ल्यो तेन्ना विजयरथान पयलीं कालो सोंपतालो. त्यानंतर आतां मागीर 5वी रात शिंवासन जालें. त्यानंतर अंबारी आनी 7वी रात शेषासन. त्यानंतर लास्ट दसक. माडी घेवन नाचता आयजूच नाचता काय सदींच नाचता सगळ्या राती माडी घेवन नाचतात. माडी घेवन म्हणजे कितें आसा, पयलींचे हे लोक हांगासरले सगळे श्रमीक लोक, शेतकरी लोक, श्रमीक लोक आनी तेंचे कुळागराचेर जावं म्हणटात तशें निसर्गाचेर प्रेम आशिल्ले लोक ते व्यक्त करतना आपले नाचपा खातीर कितें तरी जाय तो आनंदोत्सव मनोवपा खातीर. त्या खातीर तेणी आपल्या कुळागरान आशिल्ली माडी आपल्या हातीन धरली. आनी दुसरी गोश्ट अशी आसा की सगळें उत्पन्न हांगा माडयेचेंच आसा, म्हणजे सुपारेचेंच जास्त आसा. ती बाबा घेवन देवा फुडें नाचल्या नंतर आपलें उत्पन्न वाडटलें बाबा देवाचें ते काय अशेंय तेज्या प्रती नाचतलें. पण एक अशें जालां की आतां थोडे पिवन वचूंक जाय, पिवन नाचूंक जाय म्हणटा पळय ही सगळें फट. गोश्ट अशी आसूंक शकता की तेन्ना श्रमीक लोक जेका रातचे तिळसणां कितें थोडे घेतल्या नंतर ताका न्हीद पडटा असो मनीस, ताका बाबा तो बाबा देवळा कडेन वतलो जाल्यार तो खाटकुट्टा. म्हणजे ताका दिसता बाबा आपूण कसो देवळा कडेन वतलो, आपूण घेता. त्या दिसा बाबा तुका घेतलेलो आसलो सुद्दां जाल्यार तुका माफ आसा. म्हणजे ताका तो आनंदोत्सव ताका साजरो करपा खातीर ताका मुभा मेळची ह्या खातीर अशें केन्ना तेन्ना तरी ठग जाला आनी त्या हातून वता. पूण आतां अशी थोड्या रूढी अशी जाल्ली आसा की पिल्या शिवाय वचप ना. हांव सुद्दां नाचता पूण थोड्यांक दिसता हांव पिवन नाचता. आमच्या भुरग्यांनी सुद्दां केन्ना बाबा हाका हात लायलो ना जावं हांव शिवलें ना, हांव नाचता. पूण कोणाकूय दिसता हांव नाचता ते सगळे पिता. हे एक वेगळी म्हणजे एक विचित्र अशी हे सगळ्यांत पसरलेली आसा, ती बंद जावपाक जाय. आमी आज आसा ते आमचे अनंत देवस्थान जे देवूळ गेले 700 वर्सां पर्यंत आसा अशें म्हणटात. हांगा खूब खाशेल म्हणजे देवूळ उदकान आसा आनी अभिशेक बसून आमचो फाटल्यान उदक तेच काडून आमी अभिशेक करता देवळाचेर. 700 वर्सां पयलीं म्हणटात की मुर्ती आयली कोणाचे तरी सपनान आयली आनी ती मुर्ती आमी स्थापना केली. आज आमचो कालो. आज सकाळीं लगोरूच जालो आनी आमी आतां 4 वरांचेर आमची पालखी हांगासून भायर सरता. हांगासून ती सातेरी वता. सातेरीच्यान शांतादुर्गा देवळान आनी थंयच्यान मागीर नारायण आनी थंयच्यान मागीर परत येता. वाटेर प्रत्येक जाण आपल्या आरती जावन देवा प्रत्येक घरा कडेन प्रत्येक खास जाग्यार रावता आनी लोक आपल्या आरती दाखयता. पालखी बाजारांत पावता म्हणल्यार 12 साडे 1 जाता. थंयच्यान मागीर नाचत नाचत आमची प्रकारां येता आनी पावता म्हणल्यार सगळे सप्त म्हणल्यार 4 जाता. तेजे उपरांत काल्याची संवंगां हें सगळें माहीत आसता. सकाळीं 6 साडे 6 म्हणल्यार सोंपता. काल्याक प्रत्येक जाण हातान माडयेची पान घेवन नाचतात आनी बाजारांत पावतकीर मागीर दोलाचेर नाचत नाचत हांगा येतात. म्हणटात की आंगवण केल्ली आसता कोणें नाचतलो म्हणून त्या हितून माडयेचें पान घेवन नाचतात. आज जालो कालो. मागीर अशी 7 राती आमच्यो देवाची मिरवणूक जाता. काल्या उपरांत जाता सांगोड. आमचे तळयेन सांगोडान आमची एक देवाची मिरवणूक जाता. मागीर सांगोडा उपरांत जाता
गरुडासा उपरांत विजयरथ जातकीर मागीर अंबारीची उपरांत सिंहासन आनी निमाणी शेषासन आनी मागीर दसमीन आमचे हे सगळे सोंपता. प्रत्येक दिसाक लोक खूब आसता. आज तरी लोक गांवभर लोक सगळो गोंयभर लोक येतात. सगळे ट्रॅफीक हे सगळे भरपूर लोक जाता. तशेंच बाकीचे सगळे साठीराचे खूब लोक जातात. हे देवूळ आमचे अनंताचें एक डिफरंट म्हणजे अशें देवूळ गोंयांत खंयच ना. जशें केरला एक पद्मनाभा देवाची देवूळ आसा सेम तें आमच्या हांगाय आसा अनंताचो. अशें देवूळ खंयच ना. फक्त एक गोंयांत एकूच देवूळ आसा जें अनंताचें. म्हणून हांव सगळ्याक गोंयच्या लोकांक मागता की आमची देवळांत खास मुद्दम भेट दिवची. आनी तशेंच म्हाका सांगून दिसता की आतां आमी कमिटीन म्हणजे सगळ्यांनी एक जावन देवळाचें खूब काम केलां. देवूळ आसा तें पयलींचें देवूळ म्हणजे 500-600 वर्सांचें देवूळ परतें रिस्टोर केलां. कांय डिस्टर्ब करनासतना रिस्टोर केलां आनी सौंदर्यीकरण केलां म्हणजे ब्युटिफिकेशन केलां. आनी मंडप एक परतो आमी रिनोवेट केला. अशें करून काम खूब केलां. मुद्दम येवन लोकांनी हें देवूळ पळोवचें.